मनशाचो केन्ना टायम येता तेन्ना कोणीच काय सांगपाक शकना अशीच एक गजाल आयकपाक आयली। भयणीनीत केल्ल्या भाऊबिजेची ओवाळणी ऋषिकेशाची शेवटची थल्ली। आयतारा पेडण्या चांदेल जाल्ल्या एक्सिडंटान 20 वर्साचो ऋषिकेश दळवी हो एक्सिडंटान सोंपलो। आयतारा सांजेच्या वेळार ऋषिकेश आपल्या हसापूर भयणी कडेन भाऊबिजीक गेल्लो। ऋषिकेश आपली भाऊबीज करून परत आपल्या घरा कडेन वताना हो एक्सिडंट। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण ऋषिकेश भर पावसान गाडी चलयता आसतना रस्त्यार स्लीप जालो आनी सायडीक आसलेल्या झाडाक तो आपडलो आनी ताका थंय जाग्यारूच मरण आयलें। ऋषिकेश आपल्या फामिली सयत एका गाडयेन भाऊबिजीक हसापूर येयल्लो। भाऊबीज करून आपल्याक उशीर जाता म्हणून ताणें ती गाडी घेतली आनी आवय बापायक सांगलें की हांव फुडें वयता, तुमी फाटल्यान येयात अशें सांगलें आनी भायर सरलो। आनी हो फुडें एक्सिडंट आनी फाटल्यान येवपी फामील कोण तरी पडला ते पळोवपाक रावली। पळयलो जाल्यार ऋषिकेश आसलो। आवय बापूय आसलो। म्हणजे कितें जालें, हेका फुडें वचोंक जाय म्हणून तो 2 व्हिलर घेवन येयलो आनी तेचो मामा, माझी ती भाची, ते सगळी फॅमिली फाटल्यान तांकांच तो गावलो हांगा। ते भाच्यान कितें केलें, कोण पडलो म्हणून गाडी थारयल्या बरोबर आमचो बाबू मुगो म्हटलो। ऋषिकेश दळवी महाराष्ट्राच्या विल्लेवाडेचो। बांदा तेने 12वी करून सध्या सावंतवाडी भोसले नॉलेज सिटीन इंजिनियरिंग म्हणून फर्स्ट इयराक शिकतालो। मजगती कांय वर्सां पयलीं खंय रस्त्याचे हॉटमिक्स केल्ले आनी रस्तो वायडनिंगूय केल्लो। मात रस्त्या मदीं आशिल्लीं झाडां तेंच्यांनी कापूंक नाशिल्लीं। थळाव्यांनी खंय हो विशय जायते फावट ग्रामसभेक काडलेलो, मात कांयच जावंक ना म्हणून सुत्रां सांगता। आतां हो बळी।